पणजी शारांतलो पे पार्किंग उपक्रम मोठ्या थाटान चालीक लायिल्लो. मात सद्याक कामात योग्य शिस्त ना आनी वेवस्था ना म्हूण काम सुरळीत चलना म्हूण सीसीपी कमिशनर दीपक देसाय सांगतात. दीस रात गाडयो रस्त्यार पार्क केल्ल्यान पार्किंग स्ट्रेचर्साक रंगोवपाक मेळना म्हूण तांणी मुखार सांगलां. आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. Now, sometimes practically these are the stretch. There are 40 stretch or something like that. It is not a one place of parking where there is only one entrance, only one exit, or only one entrance and exit. So here he required 50, 40 stretches, 40 people at 40 different places. Now what happens? That person stand there. Once the people park and he goes, he at the end of one stretch of the end of the one stretch, particular stretch, तो कलेक्ट करता म्हणसर हो दुसरो पात्रांव येता गाडयेन बसता आनी वयता तेका पयशे घेता. दिस इज वन प्रॉब्लेम. सेकंडली हे पळय तेणी मनीस घातल्या ते थोडे एकदां पयशे घेता आनी रिसीप्ट दिना, सो तेका ते हे जायना, अकाउंट जायना तेजो. थोडे एकदां ते चड घेता, एकदां लोकूय दिना, दादागिरी करता, कित्याक पयशे दिवपाचे आमी आनी कितें थोडे वयता. सो दीस आर द मॅनीज, बट दॅट आय एम नॉट कन्सर्न. दॅट इज हीज प्रॉब्लेम. वन्स ही टेकन द कॉन्ट्रॅक्ट ही हॅज टू पे. Now he has given many representation because to signages सारक्यो ना आनी कितें. This was done without proper arrangement. We should have done the proper arrangement and start. Now signage, painting of this parking stretch also is another big problem. We are not getting money. एकू कॉन्ट्रॅक्टर हा तो बाकी सगळ्याक करता. तो म्हणटा आपल्याक काम आसा भरपूर, आपल्याक टायम ना आनी कितें. आमी रातचे आमचे मनीस घालून केले, कितलेशेच केले जाले. आणि ते सर रातचे ते आपलं साहेब ते कंडिशन जाता. आतां तो एक प्रॉब्लेम जाता. हांगा जर पार्किंग पेंटिंग करपा आसल्यार दिसूय भर आनी रातूय भर गाडयो आसता. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट ऑल्सो.